हालेलुया 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 अर्गान जेसो होगलाप जेसो महिमा जेसो स्तुति जेसो वंदन जेसो जय जय जेसो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाऊ भयणींनो जेजूच्या जल्माची परब आमी संभ्रमली आनी आमी सक्कड ह्या दिसांनी व्हरत्या संतोशांत आमी जिवन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाऊ भयणींनो आनी येवच्या आयतारा आनी एक परब आमकां राखून आसा भाग्यवंत कुटुंबाची परब जेजू मोरी जुचे आनी ताच्या वांगडा बाळकांचें फेस्त ह्या संतोशाच्या संदर्भार मेळटना आज आयच्या आराधना वेळार आमी कुटुंबा खातीर मागया नदरेंत नदरेंत तें भाग्यवंत कुटुंब तें ह्या जेजू त्या कुटुंबान जल्मलो देवान ताका विसरून काडलें ताचें सोडवण मनशाक दिवचे खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाऊ भयणींनो आयच्या ह्या संवसारार आयच्या ह्या दिसांनी म्हजें आनी तुमचें कुटुंब जावन आसा देवान विसरलें आज आयच्या संवसाराक सोडवण दिवचे खातीर जेजूक दिवचे खातीर आमच्या बऱ्या जिणे वरवीं आमच्या मोगा वरवीं आमी करच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या आत्मीक घटाय वरवीं आमच्या भावार्था वरवीं आमी जेजूक आयच्या संवसाराक दिवंक जाय आज जेजूची मस्त गरज आसा बाबा भयणींनो पळयता ह्या दिसांनी हेणें राग द्वेश आनी धर्मा मदें गलाटो आनी कितें सलतेस आसा बेस्ट आचरण करूंक आडकळी जाल्यात मनशांनी द्वेश सडला राग सडला परिकपण हें पुरा भरोवन गेलां काळोख भरोवन गेला देखून आमी मागया जाय आज विशेष रितीन आमी कुटुंबा खातीर मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया बऱ्या कुटुंबांनी बरी भाऊ भयणी बरी मनशां बरी क्रिस्तांव आमी वाडोवंक तशेंच आमच्या मात न्ही हेर धर्माच्या क्रिस्तांव कोणीय जावं पुरो हर एकल्याच्या कुटुंबांतल्या हर एका संध्या पासून आज विशेष रितीन मागया बेतलेमा जल्मलो जेजू कुटुंबांनी शांती समाधान हाडून दी उंड्या रुपार जेजू आतां आमचे मदें येता त्या सुमयाक आमी आराधन करूंक ताच्या मुखार सर पडूंक आमी तयार जावया दिंबेर पडया आनी ताका आराधन करया Tuzo mo kertang somia Tu ka ergan di dunia Tuzo mo kertang Tu ka ergan di Muzo somi mon manun gitan Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Hallelujah 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 Muja somia Muja deva Muja somia Muja deva Hallelujah, 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 Hallelujah. हर दिन हूँ करता सुमिया सिर पोड़न वंदिता दुनिया हर दिन हूँ
करता सरपोडून वंदिता मुजो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती गाथा सोमिया तुका महिमा दिता दुनिया तुझी स्तुती गाथा तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 बाबा बहिणी एक घडी बोर तुझी दिश्ट घाल या उंड्यारो परतल्या जेजूचेर मोगाचें रूप जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू राग हगे द्वेश जिद्द फारीकपणो मनशांचेर अत्याचार जुलूम अनीत खोटेपण मोसोर स्वार्थ हागे वय जेजू ह्या मदें तूं आयलो ह्या संवसारान मनीस मनशाचो द्वेश करता सोम्या ह्या संवसारान मोगान मनशान जियेताय म्हणल्या खातीर जेजू तुवें तुज्या रुपार आमकां रचलें तुजो जीव आमचे भितर घालाय जेजू तुवें मनशांनी सांगता एका मनान जियेचे एकामेका बक्षिचे एकामेका सुदारचेचे एकामेका आधार दिवचे म्हणली तुजी खुशी सोम्या आनी ह्या खातीर जेजू तूं एक मनीस आलोय त्या नदरेच्या बागेवन कुटुंबांत एक अस्कत बाळोक जावन मनशा कुळा मोग करूंक शिकोवंक आयलोय जेजू तूं आवय बापेचो मोग कसो करचो भुरग्यांनी कशें आवय बापेक गौरव दिवचो कशें एका कुटुंबांत बायलेन आनी घोवान जिये जाय कशें तांणी एकामेका बक्षी जाय एकामेका आधार दी जाय एकामेकाची जबाबदारी घे जाय सोम्या ह्या बागेवंत कुटुंबांत तुवें शिकोवंक येवजिलें देखून त्या कुटुंबांत तूं जल्मलोय सोम्या जेजू भोंवतणी राग द्वेश आसले कडेन मोग गोंपूंक तूं आयलोय कोणा कडेन तुका राग नातुल्लो सगळ्यांच्या लोकां मदीं तूं येतलोय सोम्या सगळ्यांची पिडा चिडा तुवें घूण केली सगळ्यांक तुवें स्वागत केलोय सगळ्यांच्या घरांत तूं गेलोय तुका तरबेद नातलो जेजू तुका दुर्बळ आनी ग्रेस्त म्हणलो तरबेद नातुल्लो पथकी आनी बरें मनीस म्हणलो तरबेद नातुल्लो अधिकार आनी सदेपण म्हणल्यार तरबेद नातुल्लो तुका जेजू तूं केदाळे मनशा सारको मनीस जालोय मनशाच्या सांगातपणान जियेलोय ह्या संवसारांत कोणाक नाका जाल्ल्या मनशां मदीं तूं गेलोय तांचो मोग केलोय
तांकां धैर्य दिलें, भावार्थ दिलोय, विश्वास दिलोय, भलायकी दिली. तुज्या बापाच्या मोगान ताका हाडलें जेजू. खेदो व्हरतो संतोश मनशाक लाग. तुज्या येण्या वरवीं राग नपयस जालो, काळो कसले उजवाड फांकोंक लागलो, मोगनांतल्या कुटुंबांनी मोग वाडलो, दुस्मान काही नपयस जाली. मनीस धरणीक सोम्या शेवटाले हंकारी मनीस आनी कालते तांकां तुवें उबारलें सोम्या असलें बरेंपण तुवें हाडलें जेजू आमकां. ह्या खातीर जेजू आमी तुका आराधन करता. तुमची हिसाब आराधन तुका सोम्या जेजू. आमचे मदें मनीस जाल्ल्या सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां ह्या उंड्या रुपार सांगात दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमकां मोग करूंक शिकयल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. तुज्या देवपणान आमकां वांटेली केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. मनशां मदें मनीस जावन जियेल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. शब्द मास जावन आमचे मदें आयिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. सदेपणान गोरवांच्या गोठ्यान जल्मल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. दुबळ्या लोकांच्या काळजांनी जियेल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. कश्टांतली दुखां पुसल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. पिडेस्तांक उण केल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या निराशेल्ल्या भरवसो दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. अस्कत्यांक धैर्य दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. जियोंक भरवसोनांतल्या मोगान जियोंक शिकयल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. सगळ्यांक आमकां एक करून तुज्या उंड्या रुपार आमचे सांगात रावन आमकां सांगात एक कोटायल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या एका जेजू. कुटुंबांत आमकां जल्मोक अवकाश दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या आमच्या जेजू. कुटुंबाची जबाबदारी सांबाळूंक करपा दिल्ल्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत आमचे सांगात जियोवच्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या आमकां जेजू. बक्षूंक शिकोवच्या मोगाळ जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. बसया एक बरो भाभिनीनो एक बर आमच्या कुटुंबा जिविताचे दिश्ट घालया. आमच्या कुटुंबांत जेजून आमकां कितलें बरेंपण केलां. हांव जल्मल्या त्या कुटुंबांत जेजू म्हजे सांगात आसा. भुरग्यांक आवय बापयच्या रुपार, आवय बापयक भुरग्यांच्या रुपार, पत्नीक पतीच्या रुपार आनी पतींक पत्नीच्या रुपार, भावांक बाबाच्या रुपार या भयणीच्या रुपार, भयणीक त्याच रितीन भाव भयणीच्या रुपार, शेजाऱ्यांक शेजाऱ्याच्या रुपार जेजू आमचे मदें आसा. कितलेशे जिविताच्या घडयांनी त्या जेजून आमकां सांगात दिला. उडास करया. कितलीं जाणां आमी कश्टांत आसल्या हांव पुरो ह्या जेजून आमकां राखोंक ना गे. कितलींशीं जाणां आमी खंयची बेजारांत आसल्या पुरो जेजून आमकां बुजोवन दिवंक ना गे. कितलींशीं जाणां कालें करचें म्हणून घुसपडेन आसल्या हांव पुरो जेजून आमकां उजवाड दिवंक ना गे. आमी खंयतीन बेजारांत आसल्या जावं पुरो जेजून आमकां धैर्य आनी बुजावण दिवंक ना गे. ह्या जेजून कितलें बरेंपण आमकां केलां. एका कुटुंबांत देव मनशां मदें जियेता म्हणटा ताणें दाखोवन दिलां. ते देखून त्या सोम्याक आमी सकड अर्गां होगलाप दिया. तुमची जाप अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र देवा. 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 बाबांनी पूत बाप आनी पूत आनी पवित्र एक कुटाम जावन जियोवच्या पवित्र देवा. अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र देवा. मनशां रस्त्यान एक कुटाम जावन जियोवंक रस्त्याल्या पवित्र देवा. अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र देवा. दादलो आनी स्त्री आदावंक आनी येवेक दादलो आनी स्त्री जावन आदावंक आनी येवेक रचलेल्या मोगाळ देवा. अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र देवा. भुमी वैकुंठांत त्या कुटुंबा सुखान जियोवंक अवकाश करून दिल्या देवा. अर्गांनी होगलाप तुका पवित्र देवा. भाताक तांणी केलें जाल्यार तांकां सोडवणीची बासवणी दिवन
भरवसो दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र एका देवा कुटुंबा भशेन इस्रायला पोसून तसो मोग केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा आदाम येवेकांनी पात्र्यार्कांक भुरग्यांचे देणे भुरग्या बळाचे देणे दिल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा भुरग्यानातल्या अब्राम भुरग्यांचे देणे दिवन ताचे कुटां पवित्र केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा एका कुटुंबाचे पवित्रपण सांबाळच्या खातीर 10 उपदेश आमकां दिल्ल्या पवित्र देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा भुरगीं नातल्या मानवाक ताच्या पत्नीक तुज्या दुता मारिपात भुरग्याची बसवणी दिवन सामसनात वरी ते कुटां पवित्र केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा वांज जावन आसल्या अन्नाक भुरग्याचें देणें दिवन सामेलीत वरीन ताचे कुटां पवित्र केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा आमकां सर्वांक कापूरबाची देख जावन जेजू मरिजू तेचे नदरे तेजे बागेवन कुटां पावो केल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा जुदेचे आदर्श घेवन कुटुंबांत आमच्या बापायक आपले जबाबदारी देवाक मानवाच्या रितीन सांबाळूंक शिकयल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा तुज्या उतराक कालती मान घाल्ल्या मोरयेची देख घेवन कुटुंबान आवयांनी विधेय जावन जियोंक शिकयल्ल्या मोगाळ देवा अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा कुटुंबांत जुदे आनी मोरयेक काल जावन आमच्या भुरग्यांक विधेय जावंक शिकयल्ल्या मोगाळा जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा दैवीक जाणवायन वाडोवन आमकांय कुटुंबांत दैवीक जाणवायन जियोंक शिकयल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा कुटुंबाचे म्हत्व शिकोवच्या खातीर देवपण लिपोवन एकच बाण जावन नदरे ताच्या बागेवन कुटुंबान जल्म घेतल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा मनशा सेम घेवन संवसारीन जल्मोन आमची कुटुंबां पवित्र केल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा मोरयेच्या एलिझाबेथच्या बेटेद्वारे कुटुंबांत आमी एकामेका गरजांक कशें पाव जाय म्हण आमकां शिकयल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा हर एकल्याक आमकां क्रिस्तांव कुटुंबांनी मोगान आनी समाधानान जियोंक शिकयल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा भुरग्यां 9 म्हयने वावोवन तांकां जल्म दिवन भुरग्यां तुजो मोग पवित्र जावन जियोवच्या आमच्या आवयांक शिकयल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा काम करणं कश्टांनी गळोवन बायले भुरग्यांक पोसोंक आमच्या बापायांक कुरपांनी परिमीस सकत दिल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा आमच्या युवजनांक कुटुंबांत बऱ्या आदर्शान वाडोवंक आनी कुटुंबांत वरी आपलो फुडार बांदून हाडूंक शिकयल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा आमची कुटुंबां कश्टां अनवरणी सांपडतना आर्थीक अडचणींनी ती सांपडतना तांकां सांबाळून व्हेल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा आमच्या कुटुंबांत पिडा आशिल्ल्या येतना आमकां गरजेची भलायकी दिवच्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा कुटुंबांत भुरग्यांक विशेष रितीन आशिर्वादीत करून तांकां तुज्या देण्यानी भरल्ल्या मोगाळ जेजो अर्गाने ओगलाप तुका पवित्र देवा भाव भयणीनो सक्कड आमी देवा करस्या आमच्या कुटुंबांत जेजून कितलें बरेंपण केलां हर एक उतार आमी पवित्र पुस्तकांतले हर एक घडी सांगता देव मनशां मदें जियेता एका कुटुंबांत देव आमच्या सांगता वस्ती करता एक बापूय थंय आसा देव आवय थंय आसा भुरग्यां थंय आसा देवाचें स्वरूप थंयसर आसा देव खुद्द हादर आसा तांचे थंय आनी तो आमचें कुटां पवित्र करता इतलें केल्ल्या देवाक आमी सक्कड आतां हरसून गावया गीत गावया आनी ताका अर्घां दिवया सर्व आमी सौम्याक नावाड्या संतोसाचीं गितां गावया वर्तीन ताचीं कृत्यांनी आळ्या उपकार आमी तासो बावुड्या सर्व आमी सौम्याक नावाड्या संतोसाचीं गितां गावया वर्तीन ताचीं कृत्यांनी आळ्या उपकार आमी तासो बावुड्या सरलोकानो ताळयो पेटून रसनाराक नावाड्या सरलोकानो ताळयो पेटून रसनाराक नावाड्या
एक जाऊन आम्ही दुनिया दैवात जय जय का करूया. एक जाऊन आम्ही दुनिया दैवात जय जय का करूया. कित्याक देव तो बरो रचणार करून कीर्तन ताचे गावया. कित्याक देव तो बरो पोसणार करो ताचे थंय आमी उल्हास्या. कित्याक देव तो बरो रचणार करो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो पोसणार करो ताचे थंय आमी उल्हास्या. सर्व आमी सोम्या नावाड्या संतोषाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यांनी आळ्या उपकार आमी तासो बावड्या. नव्या गितांक ताळे मेळून रचणाराक नावाड्या. नव्या गितांक ताळे मेळून रचणाराक नावाड्या. मधुर संगीतान किन्नरी वाजून स्तुती ताची करया. मधुर संगीतान किन्नरी वाजून स्तुती ताची करया. कित्याक देव तो बरो रचणार करो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो पोसणार करो ताचे थंय आमी उल्हास्या. सर्व आमी सोम्या नावाड्या संतोषाची गितां गावुया. वर्ती ताची कृत्यांनी आळ्या उपकार आमी तासो बावुड्या. उपकार आमी तासो बावुड्या. उपकार आमी तासो बावुड्या. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 देवाचे उतारे कोंकी गडीभर आमी उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो जावन आसता हरशेंचे बरींच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना बर्गो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. हें ताची माय बाप नेणा आसली. तो पयनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हणले कोण. एका दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैरा दैरा आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत जेरुसलेमा पाटी गेले. 3 दिसां उपरांत तांकां तो देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकोन तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जपी आयकले समेस्त ताचे जाणटे कांयक विचमीस जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप जापसली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां कित्याक अशें केलें. तुजो बाप आनी हांव व्हडा कथीन तुका सोदून आसले. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात की. ताणें उलयल्याच्या उतरांचो तांकां अर्थ समजलो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगातार नदरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो. पूण ताच्या मातयेन ह्यो सरसंगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो.
आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन ओडासाण वयान आनी प्रायान वाडलो. देवाचें उतर हें. आनी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया. मोगाळ भाव भयणीनो, एक मोठो नियाळ आमी करया. एक तरणाटो एका पिरगजेंत हांव आसतना काजार जावंक म्हणून आशेंत व्हरूंक आयलो. आनी ताजो आशेंत हांवें सांगलें क्लार्काक आशेंत दी म्हणून. आशेंत ताणें बरोवन दिलो. आनी हो तरणाटो तो आशेंत काडून म्हजे लागीं सिग्नेचर काडूंक आयलो. आनी सिग्नेचर काडूंक येतना तो रडोंक सुरू केलें ताणें. हांवें विचारलें कालें जालें कित्याक रडताय. फादर, हो आशेंत हांवें कसो दिवचो. ह्या आशेंतर म्हजे बापायचें नांव ना. हो आशेंत हांवें कसो आशेंताचें म्हज्या बापायचें नांव ना. म्हाका कादर ताणें विचारतलें तुका बापाय ना बापायचें नांव कित्याक घालूंक ना म्हणून. म्हाका बेजार जालें. थोडे फावटी असले आशेंत आसता, थोडे फावटी खंयच्याय थोड्या कारणाक लागून बापायचें नांव आशेंतर घालिनात. आनी ह्या तरणाट्याक गळगळ्यान रडलो. मातसो बेजार जालें. हांवें ताका सांगलें तूं कांय टेंशन करिनाका. तुका जालें हें करन तुज्या कादराचेर. ताका म्हळ्यार बापायचो मोग ताका जाय आसलो. बापायचो मोग ताका मेळोंक ना. खंयच्या कारणाक लागून बापायन ताका सांडुल्लो. हांवें ताका सांगलें तो टेंशन करिनाका. कांय वकिला कडेन वचून आफिदावीत करून काले म्हणे नांव करूंक अवस्था करयेत अशें तुका कानुनान कितें प्रॉविजन आसतलें ताका थोडे आलोचना हांवें ताका दिल्यो. भाव भयणीनो, एकल्याक मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्मल्याक म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण म्हणलो एक संबंद मोलादीक. तो मोलादीक. भुरगीं जाल्यार आमकां आवय बापायक कली जावं दी, ती जोर जावं दी, आमकां कांय कश्टिल्ली जावं दी. आवय ती आवय, बापूय तो बापूय न्ही. कोण आमी आमच्या आवय बापायक पयस करूंक तयार ना. भुरगें जल्मल्याक ताचो बापूय आनी आवय ताका गरजेची. काजार जाल्ले एका पतीनीक पती म्हणलो गरजेचो. पती नासतना पतीन सोबाना, या पतीन नासतना पती सोबाना. एक सुऱ्याक आमी पळयतना आमकां तें सोब म्हण दिसना. देखून आमी विचारता तुजो नवरो ना गे, तुजी बायल ना गे. दोगांय सांगात येतना ती सोबतात. ती विंगड येतना सोबानात. भुरगीं आवय बापायक सांडून ती कितलीं ग्रेस्त जावं दीत, आवय बापायक वाटेर घाल्ली भुरगीं, ती भुरगीं म्हण तांकां म्हणूंक आमकां संतोश भोगना. कोण आवय बापायक मान दिता, गौरव दिता, खंयच्याय परिस्थितींत आसूं दी, आवय बापायक लेखता त्या भुरग्यांक ते आमकां अभिमान भोगता. ती भुरगीं म्हणून संतोश जाता. पूण जर तर ती भुरग्यां बरी जियेनात आवय बापायक, थंय तांकां आवय भुरगीं म्हणूंक आमकां योग्य न्हय, आमकां भोगना. भाव भयणीनो, कुटुंबाचो संबंद म्हळ्यार तसो. आज जेजू आमकां दोडत्या रितीचो संबंद जिवंक शिकयता. पयलो जावन आसा देवा ती, दुसरो जावन आसा मनशां ती. एका कुटुंबान दोडतो संबंद आसा. आनी पयलें आमी पळयता जेजू सुकोवन गेलो, जेरुसलेमाक गेल्लो. ताची आवय बापूय जुदे आनी मोरी ताका सोदून गेली. कितलें सोदल्या उपरांत तांकां खंय तो देवाळांत मेळ्ळो. आनी त्या वेळार आवयन म्हणलें, पुता अशें कित्याक केलें पुता तुवें? कितलें सोदलें आमी तुका. तूं जाणाय गे कितलें आमी सोदलें तुका. कितें म्हणालो जेजू? माय, म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक नजो म्हूण तूं नेणातली गे. हांव म्हज्या बापाच्या घरांत आसा. हांव खंय ना, भायर पडोना. म्हज्या बापाच्या घरांत आसा, देवाळांत आसा. जेजू हांगासर स्पश्ट दाखयता पयलो संबंद आमकां देवा ते म्हाका आनी तुमकां सगळ्यांक.
कोण मनीस देवा थंय आपलो संबंध सारको दवरिना, कोण देवाक बाप म्हूण वळखना, तस जाल्यार मनशां संवसारी जिवितांत बरो बापूय जावंक जायना, बरी आवय जावंक जायना, बरो पूत जावंक जायना, बरी धूव जावंक जायना, या बरो भाव जावंक जायना, बरी भयण जावंक जायना. देवा थंय संबंध तुवें जियोंक शिकल्यार, देवाचो मोग करूंक शिकल्यार, देवाक बाप म्हूण तूं मान दिवंक शिकता, ताका शिकताय जाल्यार खंडीत जावन तुज्या जिवितांत तुजो संबंध तुज्या कुटुंबांत बरो जाता. जेजू तुमकां शिकयता. म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसोंक नजो गे. तुमी नासल्यात की हांव म्हज्या बापाच्या घरांत आसां. म्हज्या बापा लागीं हांव उलयता हांगासर. देखून पयलो संबंद येता आमी मनशा जिवितांत आमी जेजू ह्या संवसारांत आयल्या भाव भयणीनो, आमी जर तर ह्या संवसारांत जल्मोचे जाल्यार देवान आमकां खुशी वेल्याच्यो आमी जल्मो ना. देवान आमकां निर्मिला. कोणें आमकां ती आवय जाय, हो बापूय जाय, ही हो भाव जाय, ही भयण जाय, ह्यो सुपती जाय म्हण आमी चिंता ना. हें देवान आमकां दिल्लें, फावो केल्लें जावन आसा. देखून आमी देवा ती पयलो संबंद दवरी जाय आमी कुटुंबान, ते आमी उडास दवरया. आनी दुसरें आमी पळयता जेजू, हांव हें म्हजें बापाचें घर म्हूण देवाळांत रावलो ना. देवाळांत तसो तुमी वसा, हांव हांगाच रावता, हांव म्हज्या बापा थंयच्यान सांगता, म्हज्या बाप तुमी म्हज्या विशयान टेन्शन करना, ना. जेजू कितें करता? जेजू पाटी वेता, घरा येता. घरा वेता मात्र न्ही, देवाचें उतर सांगता हांगासर. उपरांत पाटी आयलो, तांकां काल जावन जियेलो. मुखार कितल्या वेळ तो जाणवायेन आनी प्रायेन देवाक बांदवलो जावन कुटुंबांत पडलो. हें गरज आमचें जिवीत कितें म्हण आमी समजाचें. भाव भयणीनो, आजकाल कुटुंबांत जिवितांत समस्या येतात, कुटुंबां पुरतात, कुटुंबांत प्रॉब्लेम येतात. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत म्हजो पात्र कितें म्हणलें मनशां समजनान. एक बापूय जर तर बापूयचो पात्र कितें म्हूण तो समजलो जाल्यार, कुटुंबांत एक बापूय जावन म्हजें कर्तव्य कितें म्हूण समजलो जाल्यार, त्या कुटुंबांत हांवें कितें करूंक आसा म्हूण समजलें जाल्यार कुटुंबांत प्रॉब्लेम येना. बापूय सारको आसा जाल्यार. एक आवय त्याच रितीन ती कुटुंबांत एका आवयचो पात्र कितें, आवयचें कायदे कितें, आवय कितें करीचें ती समजना जाल्यार तें कुटुंब बाळवना. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आवय बापूय तो मोग मेळना जाल्यार ती कितें करतात? आवय बाप भुरग्यांक दैतेपुटी आमी म्हणटा, तें भुरगें अशें जालें, ताची इश्टागत केली, तें केलें, अशें करता, पूत सोरप येता आनी कालें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार दैतेपुटी कुटुंबांत आवय आनी बापूय येता तांकां मोग मेळना, सारकी जतन मेळना, एटेन्शन मेळना. आनी त्या देखून ते आनी एकल्या भरती करूंक प्रयत्न करतात. हर एकल्या मनशाक ताजी म्हणली मोगाची भोगणात आनी ती गरज आसा, ती मेळना जाल्यार आमी आनी कडेन पळयता. देखून आमी भावा भयणीनो, हर एका कुटुंबांत बापूय आनी आवय आनी तांचो पात्र समजचें आनी त्या प्रमाणे जियेचें. दुसरें, एक पती पतीन घरांत पती जावन जियेचें. पती जावन जियेना जाल्यार, बायलेक मोग दिना जाल्यार, बायलेची जतन काडून घेना जाल्यार, बायलेचें मन समजना जाल्यार, बायलेक बरें करून पळयना जाल्यार बायल कितें करता? निराश जाता, कंगाल जाता आनी थोडी पुटी आडवटेक वचूंक कारण जाता, ह्या पिडे पडोवंक कारण जाता, टेन्शनाक जाता, डिप्रेशनाक कारण जाता. हें पुरो जाता. कित्याक घोव बरी, पती बरी जियेना. तशेंच पतीन पतीन बरी जियेना जाल्यार, पतीचो मोग करना जाल्यार, घरांत तिचें काम ती करना जाल्यार, आपूण व्हड म्हूण चिंतून म्हाका कोणाची गरज कॅर करचें म्हणून चिंतपा जियेता जाल्यार, खालतें न्हवंक तयार ना जाल्यार कुटाम गेलें. पतीन म्हणून तो संबंद बिगडलो. इगोइजम मात उरता, हांव म्हणलें तें उरलें कांय उरना आनी कुटुंब तुटोन पडटा. भाव भयणीनो, असले परिस्थिती येता. देखून जेजू आमकां शिकयता, तो कशें ताजो पूत जावन जियेलो आवय बापूय, तशें आमी हर एकल्यांनी आमकां दिल्लें पात्र जागो आमी त्या प्रमाणे आमी जियेचें. भुरग्यांनी भुरग्यां बरी जियेचें, आवय बापूय बरी जियेचें, पती बरी जियेचें. घरांतल्या सद्यांनी तांच्या
त्या स्थानाप्रमाणे जियेचे त्या मात्र तें कुटाम उरता त्या कुटुंबान सगळ्यांक एकामेका मान मेळटा त्या कुटुंबान सगळ्यांक मोग मेळटा जेजू मरी तुझे ह्या रितीन जियेली एकामेकांनी कांय उणें केलें ना एकामेका त्याग करूं पडटात तांकां कश्ट मेळ सगळ्यांक कश्ट आसले जुजेनी त्याग केला मोरयेनी त्याग केला जेजूनी त्याग केला सगळ्यांनी त्याग केला सॅक्रिफायस केल्यात पूण ते कुटुंबा खातीर तें कुटुंब बाळगलें तें कुटुंब संतोशान जिवंक कारण जालें देखून भाव भयणीनो आज आमी कुटुंबा खातीर मागया पवित्र उंड्या रुपार तो जेजू कुटुंबान जियेल्लो जेजू पुता बरी जियेल्लो जेजू आवय बापायचो मोग केल्लो जेजू आमकां जबाबदारेन जियेल्लो जेजू जानवान वाडोवन जियेल्लो जेजू आमकां जिवंक शिकयता त्या जेजू कडेन आमी मागया ह्या घडये आमी आमकांच समर्पया एक घडी भर आमी सक्कड या जेजू ते आज कुटुंबांतल्या दादल्या आनी स्त्रियां खातीर पयिल्ले मागया दैतर एकल्या कुटुंबांतल्या पतीनी खातीर आमी मागया भाव भयणीनो एक घड आमच्या घरांतल्या प्रत्येक घरान कोण हांगासर पतीन आसा तुमी सगळीं आज जेजूक समर्पया आवयचें स्थान या पतीचें स्थान दिलां पत्नीचें स्थान दिलां तुमकां देवान ह्या स्थानार तुमी जबाबदारी जिवंक आसा जर तर तुमी जियेल्यात जाल्यार देवाक अर्गां दिया जर तर तुमी सुकोवन पडल्यात जाल्यार देवा कडेन ह्या घडये भोगसाणे मागा तुमचो देव तुमकां उणें करिना तुमकां आल्तारी मुखार एकामेका त्या देवान सांगता हाडिल्ले एक दीस आनी तो देव परत्यान आज तुमच्या सांगता आसा पती पत्नी बरी तुमी एकामेका समर्पीत रितीन जिवंक एकामेका तुमी घट्ट मोगान जिवंक कश्ट कितले येवं दी त्या कश्टान आमी तिरासाने जियेतला म्हूण तुमकां जिवंक तो जेजू तुमकां बोळ दिता मागा सोम्या कडेन तुमकां भेटया समर्पया ह्या घडये सक्कड एक घडी पोर तुमकां समर्पया आवय बापूय हांगासर आसा तुमी आवयचें स्थान दिलां तुमकां देवान भुरग्यांचें देणें दिलां बापूयचें स्थान दिलां कुटुंबान तुमकां एक जागो आसा एक बापूयचो जागो म्हळ्यार देवाचो जागो तो कुटुंब भुरग्यांक आवय बापूय देवाच्या जाग्यार आसात देखून तुमी देवाचें रूप हर एक बापूय हर एक आवय कुटुंबान देवाचें पवित्र रूप आनी तें पवित्र रूप जावन तुमी जिवचें देवान तुमकां आपोवणें दिलां विसवण केल्या तुमची देवान तुमकां तें भुरग्यां बाळाचें देणें दिलां जर हे भुरग्या बाळाचें देणें नासल्यार तुमकां आवय या बापूय म्हणजे बाग नासलें तुमकां तें फावो जालां जाल्यार देवान तुमकां भुरग्या बाळाचें देणें दिलां देखून तुमकां कायदो दिला भुरग्यांचो मोग करूंक भुरग्यांक देवाच्या वटेन चलोवंक भुरग्यांक देवाचें रूप जावन जियोंक भुरग्यांक जबाबदारी शिकोवंक भुरग्यांचो मोग करून शिकोवंक हर एक रितीन तुमकां देवान दिल्या आज समर्पया सक्कड आमी एक घडी भर आमी समर्पणाचें गीत गावया आनी देवाक आमकांच समर्पया एक घडी भर काळजान तो समर्पया आवय बापूय पती पत्नी सगळीं एकामेकाक तुमी देवा समर्पया तुमचेंच जिवीत देवा समर्पया सक्कड आवय बापायां खातीर मागया ह्या घडये तुमकां समर्पिताना सक्कड आवय बापायां खातीर मागया सक्कड पती पत्नी खातीर मागया हो जेजू साक्रामेंतो तो जेजू तांकां सुखात दिवं दी समर्पिता जेजू मुझे है कुटाम सांडून पातकी जिनी नितळ आमकां तुमकां समर्पिता जेजू मुझे है कुटाम सांडून पातकी जिनी नितळ आमकां तुमकां गे सोमिया गे तूं आमकां कुटाम मुझे दिता तुका गे सोमिया गे तूं आमकां कुटाम मुझे
दिता तुका. कुटुंबांतल्या सर युवा जाणां पासत मागया भाव भयणीनो, आमकां देवान दिल्ली भुरगीं त्या भुरग्यां पासत मागया आमचीं भुरगीं बऱ्या वाटे पावोवचे. कितलेशे फावटी संवसारी वटण्याक लागून आमचीं भुरगीं वाट चुकतात, वायट संवयांक सांपडतात, इश्टगती सांपडतात, ड्रग्स आमालाक सांपडतात, दैतेपटी पयशे विबाड करतात. थोड्यांक जबाबदारी ना, थोडीं कश्ट येतात, थोडीं कश्ट कान शिकतात, परगांव घेता बरें काम मेळना, थोडीं निराशेंत आसात, थोडीं भुरगीं आमी बरें करून तांकां पोसून व्हड करून दिलां, गेल्ले कडेन तांकां कातरी जिवितांत ती समाधान ना, संतोश ना, मस्त कश्टांत आसात. आमी तांचे पासत मागया सुमया जेजू आसाय जेजू ह्या उड्या रोपार आमच्या युवजनांक तूं राग जेजू, तांकां सांबाळ. त्या युवजनांक जेजू तांकां सकत दी, तांच्या जिवितांत वाट चुकले तांकां बऱ्या वाटेक हाड जेजू, तांचे सांगात राव मागया आमी आमचे सुमिया गे तूं आमकां कुटां म्हजें दिता तुका. गे सुमिया गे तूं आमकां कुटां म्हजें दिता तुका. मागया आमी ह्या घडये कुटुंबांतल्या प्रायवंतां खातीर. कितलीशीं आवय बापूय आज प्रायेक पावतना कश्टांत सांपडतात. आजकालची परिस्थिती भुरग्यांक तांच्या कामाक लागून तेजे कुटाम बांदून हाडच्या खातीर तांच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांव वचचें पडटा. आवय बापूय एकसुरीन जाल्यान कांय करूंक जायना आसा परिस्थिती. आवय बापूय पळय म्हण भुरग्यां आशा आसता तरी कुटुंबाक लागून गांवांत हांगा रावन कांय करूं जायना, जाय पुरती जोड पावना, कुटुंबा खातीर पयस वचचें पडटा. अनिवार्य वेगळा विचार जाता, पयस पडटात, आवय बापूय कश्ट जातात, एका वाटेन भुरगीं आवय बापूयतान पयस जावन मेंटल टेन्शनाक पाव जातात. आनी ह्या वेळार थंयसराची परिस्थिती कश्टांची. आनी थोडे फावटी थोड्या आवय बापूय भुरगीं आसतरी लेकिनांत तांचे कस समजनात. एक सुणे आसा, थोड्यांक आश्रयांत व्हरून दवरतात, थोड्यांक पळोवंक सीक पडल्या वेळार भुरग्यां पळोवंक नाका, कांय पळोवंक येना, पळोवंक ये कित्याक म्हळ्यार लागीं आयल्यार तांकां पळयचें पडलें, काय करिचें म्हण आनी पयस रावतलें आसा. मोगला जेजू एक कुटाम दिलाय, तें एका आवय बापूयचें देणें दिलाय, पूण आज दैत्य आवय बापूय कश्ट जातात जेजू. ह्यांचें उदर प्रायचें तांकां कोणूच पळोवंक ना. एक सुर्य आसात जेजू. आज सगळ्या ह्या एक सुर्या आवय बापूय ह्या बापायक प्रायवंतांक आमी तुका भेटोवन दिता जेजू. ह्या घडये तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. आमी तुका समर्पिता. सक्कण आमी आवय बापूय प्रायवंत आमच्या आवय बापूय समर्पी आनी जेजू कडेन मागया. गे सुमिया गे तूं आमकां कुटां म्हजें दिता तुका. गे सुमिया गे तूं म्हाका कुटां म्हजें दिता तुका. आमचे सर गरजां बसत मागया येगडे सौम्याचा आशिर्वाद घेवच्या मध्ये एकल्याचे बॅगान दवरले पयशे चोरी जाल्यात ते पाटी मेळोवंक आनी कोण म्हण कळोन ते पयशे पाटी मेळोवंक मागता. एका भयणी किडनी फेलियर जावन मस्त व्हड व्हड आस्पत्रेक एडमीट केलां, बरी जावन दी म्हणून कुटुंबाची मागतात. एक प्रायवंत भयण मस्त अस्वस्थ आसा, तिचे भलायके बसून मागून कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या. एक कुटाम तांकां ते तांचेच घर जावच्या पासून एक वाट दाखोवच्याक ती मागतात. देवाची काकूळ मात तांकां देव तांची काकूळ करून दी म्हण मागया. एका भयणी कठीण आंग दूख आसा आनी मुस्ताचेर वळवळटा, बरे भलायकी मेळोवंक ती मागता. एका भावान मस्त रीण काडलां आनी तें रीण फारीक करूंक साध्य जालां आनी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत आसा. देव तें रीण फारीक करूंक वाट दाखोवन दी म्हण मागता. एक भयणी स्ट्रोक जावन कठीण वळवळटा, तिची दूख सोसूंक तिका थांकना. कुटुंबा जिवनांत पळयतात पूण तिका पळोवंक जायना, त्या रितीन ती कश्टान आसा. देवान तिची काकूत करून आनी ते कश्टान ते निवारूंक मागतात. एकादरी जोड्या मध्ये आयिल्ली फोटो पयस आसा, दोगांनी एकामेकांतून पयस आसात, भुरग्यांक मस्त कश्ट आनी तेणी दोगांयनी सांगात एक जावंक कितेंय तेंचे मदल्या डिफरंस पयस करून सांगात येवंक मागतात. इस्रायल असलो एक भाव, ताका एक नवी वेजा मेळिल्ल्या अर्गां दिता आनी बेळगांवतून एक भयण कठीण गॅस्ट्रीक पिडेन वळवळटा, तांतली गूण जमच्या पासून मागता.
मोगळा सुमयान जेजू हे सक्कड गरजो आमी तुजे मुखार दवरता सक्कड आवय बापायांक तुजे मुखार दवरता सक्कड प्रायवंतां तुजे मुखार दवरता सक्कड आमच्या भुरग्यांक तुजे मुखार दवरता सक्कड आमच्या पती पत्नी तुजे मुखार दवरता सक्कड युवा जनांक तुजे मुखार दवरता जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल आमी सक्कड दिंबी घाली एक घडी भर आमचे हात उबारया देवाची स्तुती करया देवाची स्तुती करया नेहमी सक्कड आनी देवाची सकत वाडोवन दी हर एकल्या खाजरी जोड्याचेर व्हडांचेर ल्हानांचेर ते पवित्र सकत वाडोवन दी म्हणून म्हणया हालेलुया 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 जेजो जेजो कुटुंबान जेल्ले जेजो या घडये तुमी जेजोचे पवित्र हात उबार आमचे जेजो ते आशिर्वाद आनी भर जेजो आमकां हर एका आवय बापायक हर एका प्रायवंतांक हर एका पती पत्नी हर एका युवा जनांक तरणाट्यांक भुरग्यांक जेजो आशिर्वादीत कर जेजो हर एकल्यान आमी वायट सण बरे जेणी जेवण जेजो बरी कुटुंबां बांदून आमचे जबाबदारी जेवंक जेजो आमकां सगळ्या दे सगळ्याच्या पवित्र नाम भर जेजो जीजस जीजस Jesus, 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 you are the power. You are the power lived in the family. Jesus, let your power come on us, Jesus. Anoint and bless us, Jesus. Anoint with the holy blood. Anoint every family with your holy blood, Jesus. Jesus, let your power come and touch and heal us. Hallelujah, 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 hallelujah. निमेर पडिया सोम्याचा आशीर्वाद घेवया. Etiovoda sakramentat sustagnaman koruya purvilятя rupa bodat novioriti adaryam salvor vecha ăscăt vișvea Bavartace bol divian Zăse bapa Tăse sputak Ulasani stutizam Pădvi măima Săsna E catalian Hărsita Tu cadogancia spiritac Sămasămi navarta Amen. प्रार्थूया येशूम्या जेजो क्रिस्ता या विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो व्हड आमचे सदांच आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां फावो कर जो जियेतान रथ करताय ससनाच्या ससना तुझे ही मैं प्यार करूं तुझे ही मैं प्यार करूं तुझे ही मैं प्यार करूं और मुड़ के ना देखूं तेरे पीछे मैं चलूं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं
तेरे पीछे मैं चलूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी करूं और मुड़ के ना देखूं।